म्हाका सपोर्ट 9 मेंबराचो आसा आनी आमी 9 मेंबर एक जावन आमी काम करतल्यो आनी आमी थारायलां विकास मंच पंचायती करपाक। म्हणजे बीजेपी काँग्रेस एमजीपी हे आमकां नाका, आमकां जावो गांवचो विकास। आनी म्हणूनच म्हाका ह्या सगळ्यांनी सपोर्ट करून म्हाका नेमला आनी तेंच्यांनी म्हाका सरपंच केल्लो आसा। आनी म्हाजें एकूच म्हणणें आसा, आमी सगळे एक आनी पंचायतीन आमचो कसो विकास जातलो होच हेतू आमचो आसा। आनी हे आमचो मंच म्हणटात तो विकास मंच, विकास आरांबोल पंचायत इतलेंच आमचें धरी आसा। आमगे पक्ष धरून आनी एकामेकाक भायर उडोवन आमची पंचायत जावची ना जालो। पंचायत तर आमचे गांव तर सुदरप करतले जाल्यार आमी सगळे एक आसोंक जाय। जे मेन हरमलचे देवस्थान आहे, रवळनाथ देवस्थान, त्याचे एक मोठे काम सराउंडिंग डेव्हलपमेंटाचे काम करून घेवचे आणि त्यांनी आमकां आश्वासन दिला एक 2.5 ते 3 कोटीचे काम आमकां हरमलान देवस्थाना खातीर करून दितलो अशें आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा। पूण तेंचो प्रोसेस चालू जाला, कारण तेंच्यांनी म्हाका दिल्या त्या म्हायती प्रमाणे सीएमा कडसून अप्रुवल घेतले आसा। आता फुडें एस्टिमेट आनी तेंचो जो काय प्रोसेस आहा तो फुडें जातलो। आमचे एक स्मशान भूमी आहा ते अर्जंट काम आहा। ऑलरेडी आमी तेचे हे टेंडर प्रोसेस चालू केल्ले आहा आनी म्हाका ह्या 8 दिसान तेचे फायली आमी फॉरवर्ड करतले। एनओसीचें काम चालू आहा आनी बेगींतले बेगीन जातलें। आनी एक आमच्या भटवाडी एक रोड आहा धालो मंडप, तो एक आमी 2 कामां आमी ऑलरेडी घातलेली आहा आनी आमची एक 2 आतां सद्या ऑलरेडी आमची कामां चालू आहा। 2 कलवट चालू आहा सद्या, ते ऑलमोस्ट फिनीश हेतून मोडात आहा। एक 15 दिसांनी काम आमचें कंप्लीट जातलें।